आरजीपी पक्षातलो अंतर्गत संघर्ष आता कायदेशीर वळणाचेर पावला। विरेश बोरकरान स्वताक पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करत सरचिटणीस विश्वेश नाईक आणि अजय खोलकराक निलंबित केले, तसेच तांच्या आड शिस्तभंग चौकशेचे आदेश दिले। मात ही कारवाय बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आरोप खोलकरान केलो। तांणी या प्रकारात कायदेशीर सल्लो घेतिल्ल्याचे स्पष्ट केले। वेंचणूक आयोगाच्या संकेतथळार उपलब्ध आशिल्ल्या आरजीपीच्या संविधाना प्रमाण पक्षाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिती अंतर्गत वेंचून हाडटा। तसेच अध्यक्षाक उपाध्यक्ष, सरचिटणीस, सचिव, अतिरिक्त सचिव आणि खजिनदार हांची नेमणूक करपाचे अधिकार दिल्यात। अशा परिस्थितीत विरेश बोरकार हांणी स्वताक राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हूण कशा प्रक्रियेवेल्यान घोषित केले हो म्हत्वाचो प्रश्न उपस्थित जाता। संविधानात बदल करपाचो आसलो जाल्यार ते खातीर नेमा प्रमाण बसका, थाराव आणि गरजेची प्रक्रिया पुराय करची पडटा। ती प्रक्रिया पुराय जाल्या काय ना हे विशीं अजून स्पष्टता ना। दुसरीकडे नव्या पक्ष संविधाना प्रमाण विरेशाची भूमिका तथ्य आसा। मात जर अशें आसले तरी कितल्याशाच वर्सां सावन पक्षाचे कामकाज खंयच्या संविधानाच्या आदाराचेर सुरू आशिल्ले असो प्रश्न पडला। ह्या सगळ्या घडामोडीं खातीर आरजीपीच्या कार्यपद्दतीचेर आणि फुडारपणाचेर कितलेशेच प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्यात। ह्या प्रश्नांची अधिकृत आणि स्पष्ट जापो फुडाऱ्यांकडल्यान येवप गरजेचें आसा। आता एकंदरीत समज पळोवपाक गेले ह्या कॉन्स्टिट्यूशनान आता नॅशनल प्रेसिडेंट हे पद आसा। म्हणजे विरेश बोरकर जे क्लेम करतालो की आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट आणि जे इतली वर्सां जी पार्टी चलता, म्हणजे फाटली जी 4-5 वर्सां जायतली ही जी पार्टी चलता ती पार्टी ज्या पद्दतीन पार्टी चलताली तेन्ना तांकां खबर सुद्दां नाशिल्लें की नॅशनल प्रेसिडेंट हो पोस्ट आसा म्हणून। जशें आयज विविध माध्यमांतल्यान जे आरजीपीचे जे पदाधिकारी म्हणजे जेंका विरेशान आता काडून उडयल्यात, फॉर एक्झाम्पल अजय खोलकर आसूं, विश्वेश नायक आसूं, ते जे तरेन आज उलयतात की हे पोझिशन नाशिल्लें, हे पोझिशन अकस्मात येयलां आनी हे अशेंय म्हटलेलें आसा अजय खोलकरान की हे जे वेबसायटीचेर जे अपलोड जालां ते टेक्निकल ग्लिच म्हणून। सो आतां ते समज टेक्निकल ग्लिच आसा जाल्यार ECI येदी व्हडली मिस्टेक करूंक शकता काय कितें? खुबशे प्रश्न आता हे एकंदरीत समज पळयले जाल्यार खुबशे प्रश्न अशे उपरासतात। आनीक मेन म्हटल्यार जर नॅशनल प्रेसिडेंट पोस्ट हो विरेश बोरकारा कडेन आशिल्लो जाल्यार विरेश बोरकर इतले दीस ओगी कित्याक रावलो? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।